नमस्कार, दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कम्युनिटांनी पत्रां दिल्ल्या लोकांची घरां जातली कायदेशीर, फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हाडटले बिल, मुख्यमंत्र्याची घोषणा। फाल्यां दिवाळी आकाश दिवे आनी पणट्यो आनी लायटींनी सजले बाजार, फळार घेवपाक लोकांची गर्दी। पणजे आनी लागसारच्या वाठारांनी नरकासूर जेतान उबे, पावसान दया केल्ल्यान तरणाट्यां मदीं पातळ्ळा उमेदीचे ल्हार। पेडणेच्या नागझर वाठारांत फुटली उदकाची मुख्य पायपलायन, दिवाळीच्या तोंडार सुक्यार पडल्यात नागझरचे लोक, हेर वाठारांतूय जावये उदकाचो उणाव। दिवाळीच्या तोंडार मांडोवपाचे कुटुंब जाले बेघर, घराक अचकीत पेटलो उजो, उज्यान पुराय घराचो लासून जालो गोबर। कळंगुटे लोकांनी बंद उडयले बेकायदेशीर मसाज पार्लराच्या नांवा खाला चलताले भलतेच धंदे, थळाव्यांचो आरोप। आता खबरो विस्तारांत। कम्युनिटांनी ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो हाडटले। येता ते विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्या संबंधी बिलूय हाडटले। ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाक म्हजो तेंको आशिल्ल्याचे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन स्पश्ट केले। नवे वाडे आनी शांतीनगर सावन महामार्गाक जोडपी रेल्वे उड्डाण पूल रेल्वे वतीन 12 कोटी रुपया खर्च करून बांदतले। ह्या पुलाची बुन्याद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घाली, अशी माहिती मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या। एकूच सांगपा जाय, आमी जेन्ना आख्खे गोंयान वोट मागपा वयता तेन्ना आमी चिंतना की तेंचे लिगल वोट म्हूण आमी जाणा, दॅट इज नॉट इलिगल वोट। कोणा पळय गरज आसली 20 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं जेन्ना गोवा शिपयार्ड येयले, लोकांक रावपाची गरज पडली न्यू वाडे सारके, ते पेडणेसून डेली येवन वचपाचे, प्रवास करपाचे वा आनी खंयसर करपाचे, सो ती आमी लिगलायज करपाकूच जाय। ते मोडपा जाता 30 वर्सांनी 40 वर्सांनी, थोडे लोक अजुनूय येवजिता मोडटले म्हूण। सेम वे कोमदादीनूय तांकां रावपा दिले, कित्याक दुसऱ्या तांकां ताक ना जाली लिगल बांगलो बांदपाक वा लिगल फ्लॅटांनी रावपाक, म्हणून गरिबांनी बांदले। आज गरिबां आमी पावपा जाय। कोर्टाची मिस्टेक ना, हायकोर्टाची मिस्टेक ना, लोक कायदेशीर तरी पाडना, मागीर ते डेमोलिश कर म्हणटा। आमी कायदो हाडपा जाय, ती लिगलायज करपाक। आज म्हाका खूब खुशी भोगता की मान्य मुखेलमंत्र्यान तें मान्य केलें, पब्लिकली अनाउन्स केलें। कोमदाद जागो जो आसा लोकांनी जे आमी म्हणटा बेकायदेशीर घरां आसा ती लिगलायज करतलो म्हणून। दिस इज अ बिग अँड ह्यूज रिलीफ टू द पीपल। बेश्टेच लोक कोर्टा वचोन कॉम्प्लिकेशन जे जाता ते जावपा ना फुडारा। येता ते असेंब्लीन आमी ते बिल हाडटले। गोयल जेन्ना रेल्वे मिनिस्टर आसले तेन्ना हांव ताका हांगा घेवन आयिल्लो, स्वता ताका दाखोवपाक कितें डिफिकल्टी आसा ती, आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा। ताका लागून आज हे ब्रॉडनिंग ऑफ द ब्रीज जाता आनी कामाचो सुरवातूय जाता। सोमतो म्हाजो खंयचो बुन्यादीचो फातर गायल्यार हांव केन्ना तो फातर घालून दवरना। कामाचो सुरवात जाता, 8 म्हयन्यां भितर ही ब्रीज रेडी जातली। 12 crore ब्रीज साउथ वेस्टर्न रेल्वेन टोटल कामां जी म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला, म्हाका स्पेशल रोड करून दिला नियर स्पेशल स्मृती स्कूल दाबोली, आनी एक ल्हान ओवरब्रीज आसलो तोय थिंगा ब्रॉड करून दिला। टोटल वर्क्स ऑफ 34 crore म्हाका करून दिला। हे 12 कोटी धरून हे दाखयता की सेंट्रल गव्हर्नमेंट आनी लोकल गव्हर्नमेंट अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें काम करता। आमी बेश्टे डबल इंजीन बरें काम जाता म्हणना, डबल इंजीन म्हळ्यार तोच सरकार हांगा तोच सरकार थिंगा। मान्य नरेंद्र मोदीजी तेजे नेतृत्वा खाला पियुष गोयल आसून दी, डॉक्टर प्रमोद सावंत आसून दी, तो मॉविन गुडिनो आसून दी, आमी मेळून काम करता म्हणून इतले प्रमाणान सगळीं कामां जाता ती दिसता। फाल्यां दिवाळी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत दिवाळीचो बाजार फुल्ला। तशेंच पणजे बाजारांत दिवाळीचें सामान घेवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा। दिवाळीक लागपी सामान, फळार घेवपाक लोक बिजी आसात।
दिवाळीच्या आदले दिसा आयज पणजे आनी लागसारच्या वाठारांनी नरकासूर उबे रावपाक लागल्यात, जाल्यार कांय नरकासूर अजुनूय तयार जावपाचे आसात. ताचेर निमणो हात घुंवडावपाक भुरग्यांनी नेट धरला. फाल्यां फांतोडेर नरकासूर लासयल्या उपरांत दिवे पेटोवन दिवाळी मनयतले. आयज नरकासुराची रात जागयतले. पणजे भुरग्यां मदीं नरकासुराची उमेद पळोवपाक मेळटा. पणजे आनी लागसारच्या वाठारांनी 11 विक्राळ नरकासूर उबे जाल्यात. सांज मेरेन नरकासूर तयार जावचो म्हूण भुरग्यांनी बरोच नेट धरला. फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन भुरग्यांनी घेतिल्ली मेहनत पणजे गजबजतली आनी राती ह्या नरकासूर राज पळोवपाक मेळटले. पूण म्युझिक वाजोवपाचेर सरकारान निर्बंध घातिल्ल्यान कांय भुरग्यांची उमेद शेळायल्या. नरकासूर फकत वर्सान एक फावट येता, देखून म्युझिक सांजे 7 ते राती 12 मेरेन वाजोवपाचेर निर्बंध घालप हे चुकीचे, अशें हौशी नरकासूर तयार करपी तरणाटे म्हणटात. खंय चल्ला तयारी तुमची आता नरकासूर तयार करपाची? ह्या वर्सान सद्या आमकां मातसो लेट जालो कित्याक आमी एक कंप्रेसर मोडलो, मागीर आमकां परत दुसरो हाडचो पडलो, दुसरो लावचो पडलो. आतां पळय तो आमचो पेंटींग चालू आहा पाहिजे. ते मेळोन 15-20 जाणां भुरगे आसता, सगळे आमच्या वाड्या वयले सगळे भुरगे सगळे मेळोन एकत्र जाता आनी आमी आमचो ह्यो नरकासूर करता. आमकां मॅक्झिमम करून 10 ते 15 दीस लागता. आमकां फक्त आयज लेट कित्याक जालो, आमचो कंप्रेसर मोडलो म्हणून मातसो लेट जालो. सो आमी दुसरो हाडलो आनी तो चालू आहा. भाई आमचे अजून पर्यंत उरला काम भरपूर उरला. सकाळच्यान आत्ता जाला पळय मातशें ऑलमोस्ट उरला. थोडे ते हेजे उरला घालपाचें उरला डेकोरेशन. ह्या फावट मी राजा केला म्हणून आमचे टायम मातशे भरपूर हे जाले मातशे ताका लागून. हातींतले हे थोडो, गळ्यांतले, पांयांतले बीन सगळे उरला ते घालपाचे. कितले दीस आयज लास्ट डे, आयज ऑलमोस्ट जावंक जाय. 5 म्हणल्यार जावंक जाय. ट्राय करतले म्हणल्यार करूंक जायत न्हू. 10 दीस पयलीं स्टार्ट केला आमी. आमचे 20 जाण भुरगे आहा, वाड्या वयले भुरगे. कलाकार जतीन आनी रोशन कदरी. आणि कितल्या मेरेन जातलो दिसता तुमकां? आता कितल्या मेरेन कंप्लीट करपाचो तुमचे? 5 टायमींग केला आमी. 5 म्हणल्यार जावंक जाय ऑलमोस्ट. सावंड केन्ना? सावंड 5 स्टार्ट जातले. 5 ते 12 पर्यंत दिला टायमींग. मातशें 30 दिता हे दिता. हेंच्यानी 3 वरांक आमकां वाजय म्हणटा. फायदो कितें तर 8टात वाजोवंक जाय आमकां. 8टात वाजोवंक? हय. म्हणल्यार तुमकां मागीर 5 उपरांत वाजयात म्हटलं. हय, अशें जातलें सांगते. आनी 12 मेरेन बंद करत? हय, 12 म्हणून टायमींग दिला हेंच्यांनी. ओके. आनी जळयतले केन्ना तुमी? जळयतले आमी 7 मिनट जातले. वरता म्हणल्यार अर्द वर लागता आमकां. मेन रोडार वतले. आनी क्रेन बी हाडटा व्हरपाक? ना आमीच भुरगे उडून व्हरतात. हय. 4-4:30 म्हणल्यार जळयता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. पुराय पेडणेमालाक उदकाची पुरवण करपी नागझर वाठारांतली मेन उदकाची पायपलायन फुटली. हाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. पेडणे वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीचें काम चालू आसा. हे दुरुस्तीचें काम करतना कामगारांनी पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. नागझर हांगासर जी चांदेल वाठारांतल्यान पुराय पेडणे म्हालाक येवपी पायपाची लायन पायप फुटोवन हजारांनी लिटर उदक पिड्ड्यार जाल्लें आसा. नागझर हांगासर फाटल्या 2 दिसां सावन दुरुस्ती करपाच्या कामांक सुरवात केल्ली आनी हे दुरुस्ती करतना पायप फुटल्या कारणान थोड्या वाठारांत उदकाची कमतरता जाली. पायप फुटोवन बरेच उदक व्हांवून गेले. भौशीक बांदकाम खात्यान तशा पद्दतीन काम सुरू केले
आणि बेगीनूच ही पाईपलाईन दुरुस्त केली. त्या खातीर उदकाची पुरवण अनियमित जावपाक शक्यताय आसली, पूण तातडीन धाव घेवन ही पाईपलाईन दुरुस्त केली आणि उदक सुरळीत करपाचो यत्न केला. पूण एकंदरीत जर नजर मारली तर पेडणे म्हालान भर दिवाळीच्या दिवसान उदका विना ही दिवाळी साजरी करपाचो प्रसंग पुन्हा एकदा आयिल्लो आसा. उदकाची टंचाई आणि कामाच्या निमतान 2 दीस पाईपलाईन दुरुस्त करपाक काम हाती घेतले. त्या खातीर 2 दीस चांदेल पाणी प्रकल्प हो बंद आसलो. परत तो स्टार्ट करता म्हणसर 24 वरां अशीच वयतली आणि तेका लागून दिवाळेक लोकांक जायत्या वाठारांत उदक मेळची ना. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. मांडोपा एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण कळपाक शकलें ना. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो. एका सिलिंडराचो स्फोटूय जालो. ह्या उज्यान घराचें पुरायेन लुकसाण जालां. सांग कितल्यांक कॉल येयलो तुमकां? आमकां 2:53 कॉल येयल्लें की खोपीक उजो लागलो. आमी इमिजिएट कॉल मेळ्ळें तशें आमी इमिजिएट येयले हिंगा 2:59 सुमार पावले आमी. आनी पळयल्यार ऑलमोस्ट चडशें उजो लागून तेंकां काबार चुडटांचें तें घर तें खूब आसलें, ती चुडटांचें आसलें. आमी तेतून रावता थंय आनी पूण हिंगा नासलें, थंय घर बंद आसलें म्हणटा तें उजो काबार जाल्लें तेंचें घर. आनी आमी रोखडेच येवन मागीर तें एक्सटिंग्वीश केलें. एक सिलिंडर कितें ब्लास्ट जालो म्हणटा ते आनी एक सिलिंडर काडलो. घर न्ही तें? हय घरूच तें रावता चुडटांचें घर तें. आमकां खूब म्हणून आमकां हें येयल्लें तें कॉल येयल्लें. सगळें घरांतलें सामान सगळें आसलें? सामान कळंगुटी लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयलो. ह्या मसाज पार्लरान शिंदळकी वेवसाय चलता म्हूण थोड्यांचो आरोप. कळंगूट बेकायदेशीर मसाज पार्लरात शिंदळकी वेवसाय सुरू आशिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान थळाव्या लोकांनी मसाज पार्लर बंद उडयले. लोकांनी बेकायदेशीर मसाज पार्लर चलोवप्याक जाप विचारली तेन्ना हे पार्लर पंचायतीच्या परवान्या शिवाय सुरू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. कांय म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी हेच बेकायदेशीर मसाज पार्लर बंद केल्ले. जाल्यार मसाज पार्लर चालू करपाक परवानगी दिता तरी कोण? जर हे मसाज पार्लर कायद्यान चलता जाल्यार ते काळखान कित्याक चालू आसता असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारलो. आमी हांगा रावता सगळे जमलेले आहा. एक कारण आहा की हांगासर एक इनलिगल मसाज पार्लर चालू आसलो विदाउट एनी कन्सर्ट, विदाउट एनी लायसन्स. हेज्या पयलो हो आमी मसाज पार्लर हांगासर बंद केल्लो. हेज्या पयलो जाताले एक 15 म्हयनोभर विदाउट एनी फियर ती परतून हांगासर चालू केला. हांगासर हांकां ना लायसन ना कांय ना. आतां हांगासरसून ही चेडवां भायर सरल्या बिकॉज मसाज पार्लरांतली भितरसून वी हॅव रिकॉर्डेड एवरीथींग. सो हांगासर विदाउट लायसन हांगासर ही मसाज पार्लर हांगासर चालू केल्लो आहा. सो आमी हो आतां बंद केला हांगासर. आमकां ही घाण आमच्या वाड्यार नाका. आमी हेज्या फुडें आहले हांगासर केन्नाच जावंक दिवचे ना आनी हेज्या फुडें जावचें ना. आमकां सांवतोळचे आमी सगळे भुरगे हे पळय सगळे लोकल आहा पळय हे सगळे आतां फ्युरियस जाल्लेले आहा. 2दा बंद करून परतून चालू केलो. हू हॅव द बॅक हँड तेंची कोणाचो आहा? हेज्या फाटल्यान कोणाचो त्यांचो हात आसतलो म्हणून तेंच्यान चड परतून चालू केलो. त्या भुरग्यान आतां कोण तो पळय चलयता पळय तेणी आतां मॅडमीक उलोवंक दिली आपणाचे. कोण ती मॅडम आय डोंट नो हू शी इज. ती सांगता ओनर ऑफ दीस प्रिमायसीस. ती सांगता एवरीवेअर देर इज अ मसाज पार्लर. वॉट इज युअर प्रॉब्लम काय म्हणून विचारता आमकां. सो आमी हांगासर हेंचे हे करता पळय ते आमकां इल्लिगल कितें आतां चालू करून दिवपाचें. सो दे आर गिवींग द प्रिमायसीस ऑन रेंट आनी आमी हांगासर कितें आहा तें इल्लिगल चलपाचें. आमी तोंड धापून वगीर रावपाचें. आमची बायल भुरगीं कोण ना. फाल्यां हांगासर आमचो दिवाळेचो लोक चलतलो, बायलो हांगासर चलतल्यो. फाल्यां हांकां जर कोणी विचारलें हांगासर तेंचे टावट्स रावता उबे दाखय हांगासर हो ग्रावंड दाखय ताका ही लेन दाखय. हांगासर हे टावट्स हे पळय हांगर रावतात आनी चलता त्या मनशांक विचारतात. आमच्याच लोकलांक 2-3 विचारले पळय ह्या भुरग्याक विचारले आनी कोणाक विचारले बाबा तुमको मसाज चाहिए इधर तुमको 1000 रुपये मिलेगा मसाज. 1000 रुपये में मसाज मिलेगा और कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आपको सब कुछ अवेलेबल है. एक सिंगल लाइट त्यांना बोर्ड ना काय ना. मसाज पार्लराची तू लेन दाखव ही कितें आहा पळय ती पळय एकल्या कावखान ते मसाज पार्लर करता पळय तो. इफ दे हॅव द लिगल थिंग देन वाय आर दे रनिंग द बिझनेस इन दीस डार्क एरियाज.
आमकां आमच्या वाठारात बेकायदेशीर मसाज पार्लर नाका देखून पंचायतीन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दिवाळी उपरांत मसाज पार्लर चालू उरले जाल्यार सगळे एकठांय येवन मोर्चा हाडपाची शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. So I just request the concerned authorities just to close this. We don't want this illegal shit over here in our ward. This is the only thing we are requesting to Panchayat and our concerned authorities. We don't want this type of things in our ward. Southawada is the only place where there is no massage parlor running over here, much of the places. So we don't want anything about these things over here. So please, I'm requesting Sarpanch of this Kalangut Panchayat, please look into this matter. Thank you very much. आता मॅडमीन सांगलेले ते लायसन्स ना रिन्यू करूंक ना. ही मॅडम सांगता आपणाची आता लायसन्स ना, आम्ही रिन्यू करपाक दिला. रिन्यू केल्या उपरांत खंय आमी चालू करतले. हांव असं विचारूंक सोदता की बाबा ही लायसन्स तुम्ही रिन्यू करतात मसाज पार्लरांची, सो वेर देर इज नो प्रॉपर एम्युनिटीज. दिवाळी हा परवा, सगळी जाणां बिजी आहा. फाल्यां हेच्या फुडें जर हो परतून चालू जालो जाल्यार आख्खो गांव आमी हांगासर येवन ओपन करतलो. आमकां असलें नाका हांगासर. मागीर कितें पुलीस कितें एक्शन घेता कितें जाता आमी आमचो गांव पळयतलो. वी डोंट वॉन्ट दिस टायप ऑफ शीट ओवर हियर. ओके. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कदंबा येरादारी महामंडळाची बशी रस्त्यार बंद पडपाचे प्रकार थांबना. मदींच रस्त्यार बशी बंद पडपाचे प्रकार हालीं वाडपाक लागल्या. शेनवारा अशीच बेळगांव वचपी बस सांखळे बंद पडली. दिवाळी तोंडार आसतना घरा वचपाक भायर सरिल्ल्या बिगर गोंयकारांची गैरसोय जाली. कदंबा येरादारी महामंडळाचे बशी रस्त्यार मदींच बंद पडपाचे प्रकार थांबना. कांय दिसा पयलीं कदंबाचे एका बशीचो टायर भायर आयिल्लो. हाचे उपरांत पोरण्या कदंबा बशीचो फाटलो पाखो मोडिल्ल्यान ओल्ड गोवा बायपासार ही बस बंद पडिल्ली. आनी आयज चोर्ला घाटावेल्यान बेळगांव वचपी बस सांखळे बस स्टँडार बंद पडली. ताका लागून दिवाळी निमतान घरा वचपी प्रवाशांची गैरसोय जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मनोज परब गोयचो मायनिंग वेवसाय परत बंद उडोवपाक सोदता असो आरोप करीत सावड्डे काँग्रेस गटान सोमारा मनोज परबाचो पुतळो लासलो. समाजकारणाच्या नांवान पयशे लुटपाचें काम मनोज परब करता असोय आरोप ह्या वेळार काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केल्या. मनोज परब गोयच्या मायनिंग वेवसायांत वावुरता. ताका खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या मनशांचे पडिल्ले ना. तशेंच काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाचे आड लेगीत मनोज परब मायनिंगांत स्कॅम करपी मनीस म्हणून फटीचे आरोप करता अशें म्हणीत सावड्डे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मनोज परबाचो पुतळो शुक्रारा लासयलो. आमी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात आनी मुद्दाम ताका सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मुद्दाम हाडला. कित्याक हो प्रत्येक इलेक्शनाक गोंयकारां फटयता आनी फेक एलिगेशन करता. ताका लागून जे काल तांणी स्टेटमेंट केल्यात ते सगळे फॉल्स आसात. आमच्या अध्यक्षाचेर उलयला, आमच्या पार्टीचेर उलयला. तेणें मेन म्हणल्यार जे ताका सेल परमीट मेळ्ळे, जे सेल परमीट केन्ना मेळटा, जेन्ना तूं गव्हर्मेंटाक पयशे पे करता तेन्ना तुका सेल परमीट मेळटा. म्हाका एक विचारपाक जाय तुकाराम परबाक, तुका सेल परमिटाची कांयच खबर ना प्रोसिजर. सेल परमीट मेळ्ळें म्हणून ताणें मायनिंगाचो जो ओर आसा तो ट्रान्सपोर्ट केलो. तुका विचारपाक जाल्यार सरकारा विचार. जे पळय ताका सेल परमीट मेळ्ळा, जे सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे मेळ्ळा. आनी हो तुकाराम परब जे बिडर आतां भायर सरल्या, जे ऑप्शनाक माल घेवपाक, अजून काय आमगेलें मायनिंग सुरळीत चालू ना. जे ऑप्शनाची माल घेवपाक बिडर सरले तेंचे कडेन हफ्ती मेळना म्हणून हो सगळ्यांक आतां टार्गेट करून तेंचे कडेन हफ्ती घेवपाचें काम करता. कित्याक म्हाका दिसता एका लंडनवाली जे आसा ते आमगेले भाव, जेंकां तेणें फेक सगळें आश्वासन दिवन पयशे उबारल्यात, तशें तो आतां हे बिडरा कडेन उबारपाक सोदता. तेन्ना आमी एका असली फेक एलिगेशन करून अशे पयशे लुटालूट करून करपाक दिवपाना. तेन्ना हांव तुकाराम परबाक सांगता, तुका एलिगेशन करपाक जाय सरकाराचेर कर, सुप्रीम कोर्टाक वच. जी गायडलायन्सी प्रमाणे तो माल आतां चालू जाला आनी तूं हे गरीब ट्रकवाल्यांक पळय उपाशी उडोवपाक तुजे प्रयत्न चलतात. तुजे हे मुवमेंटा प्रमाणे आमकां दिसून येता की तूं हे सगळे चलनां बी सगळी विचारता पळय न्हू, तूं हे सगळी परमीट बी सगळी ब्लॉक करून जो ऑप्शन ओवर आसा तो बंद करपाक सोदता. ताका लागून तुका मुद्दाम सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाडून आमी जोडपाक हे आमचे मुवमेंट आतां चालू जातलो. तेन्ना हांव तुका सांगता, जे पळय तुवें तुका कापास्तार आसा जाल्यार सावड्डे मतदारसंघात यो. जे आमचे लंडन भावाचे पयशे तुवें उबारून जे एनआरआयचे पयशे उबारल्यात आनी जे पळय तूं घेवन फॉल्गो मारता आनी प्रत्येक इलेक्शनाक येवन जो काँग्रेस पार्टीचेर एलिगेशन करता, नाटकां करता, ही तुगे नाटकां खंय तरी काबार कर. हांव तुका पयलीं सांगता. आनी जे पळय तुजे कडेन पयशे आसात
तूं खरो क्रांतिकारी जाल्यार तूं सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी यो जे आमगे मायनिंग डिपेंडंट लोक उपाश पडल्यात तेंगे घरां येवन ते पयशे वाट जाल्यार तूं खरो क्रांतिकारी हे हांव तुका ओपनली चॅलेंज करता काँग्रेस पक्षातर्फे. मनोज परब जे आसा आरजीचे जे लिडर आसा तेणी खंय तरी अमित पाटकर जे आसा काँग्रेसीचे तेंचे आरोप लायलो खंय तरी ते मायनिंगाक स्कॅमाक इनवॉल्वमेंट आसा तेंचे म्हणून आनी त्या खातीर जे कार्यकर्ते आसा सावड्डेचे तशेंच सावथ गोव्याचे जे थोडे कार्यकर्ते आसा तेणी आयज तेचो पुतळो करून लासलेलो आसा आनी तेणी सांगलेलें आसा की हो मनोज परब जो आसा हो जेन्ना लोक मायनिंगाचो इश्यू आसलेलो या कसले एग्रीकल्चराचो इश्यू आसलेलो तेन्ना हो येनासलेलो आनी आतां खंय तरी मायनिंगाचे पयशे मेळपाक लागून हो खंय तरी मुखार येता आनी कोणाचेर आरोप लायता अशें तेंचें म्हणल्यार. तशेंच तेका आतां भायलो पयसो येयना जे लंडनचे लोक तेका पयस धाडटालो तो आतां पयसो येना असोय तेणी आरोप लायिल्लो आसा आनी तेणी तेका शिटकावणी दिल्ली आसा तूं सावड्ड्या यो आमी तुका येवन दाखय कापता आसल्यार सावड्डे येवन उलय अशें तेणी म्हणलेलें आसा. हो पुतळो लासून तेणी खंय तरी हे जो स्टेटमेंट आसलो मनोज परबाचो ताचो निशेध व्यक्त केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. आंतरराज्य कदंबा बस स्टँडार पे पार्किंग शुल्काच्या वादांतल्यान मूळचे कानोचे पूण सध्या रावपी मुंबयच्या जोडप्यांक मारपेट आनी गाळी चोवपाचे प्रकार घडलो. ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी रवी तलवार हाका अटक केल्या जाल्यार दुसरो दुबावीत फरार आसा. डॉमिनिक लॅटेव हे आपल्या घरकांनी सयत म्हापशा कदंबा बस स्टँडार आयिल्ले. तांणी आपली गाडी बस स्टँडा वयल्यान पे पार्किंग थळार पार्क करपा खातीर हाडली तेन्ना पार्किंग शुल्क घेवपी दुबावितान तांकां थेट 50 रुपया सांगले. पूण तक्त्याचेर 25 रुपया शुल्क भरिल्ल्याचे कागाळदारान सदां दुबावीत कामगाराक सांगले. पूण त्या कामगारान ताचें कांयच आयकूंक ना आनी 50 रुपया दिवचे पडटले अशें सांगले. कितें जालें म्हाका सांग. आमी येयलेले म्हापसा शॉपिंगाक हिंगा पार्किंग करून गाडी घातलेली ही आमची गाडी आनी आमी निसाले पार्किंग चार्ज कितले तेणें सांगलें 50 रुपया आनी सांगलें म्हाका आख्खो दिसाचें पार्किंग नाका. तेमी सांगलें ना 50च घेता आमी आनी सांगलें बोर्ड दाखय म्हाका हिंगा 50 घेता. म्हाका 2 वर 3 वर जाय सुबेज तेजे वोन सुबेज म्हाका नाका. तो मागीर आमी गेले बोर्डाशी तेणें सांगलें थिंगा बोर्ड हा म्हाजे कडेन पार्किंगचो कार्ड ना. ताणें चल बोर्डाशी पळया कितले जाता तें. बोर्डाशी गेले तर कळलें की अर्दो दिसाचें पार्किंग 25 रुपया. अहें तेमी लुटता लोकांक हिंगा गोंयकारांक. आमी गोंयकार हिंगा पार्क करूंक येयला म्हापसा शॉपिंग करूंक येयला. मागीर विचारलें तुजो सुपरवायझर हिंगा. तेणें सांगलें ना हिंगा अहेंच चलता 50 रुपया दिवंक पडटले. मागीर आमी सांगलें चला पुलीस कंप्लेन करुया. तो पुलीस कंप्लेनाक आमी भायर सरताली. मागीर तेणें म्हाजे बायलेक फोद्या तुमी कितें हिंगा येयला कितें करूंक येयला 50 रुपया दिवंक तुमकां हें जाता तें जाता सगळें चलंक जालें. आनी तेका सांगलें कित्याक तूं म्हाजे बायलेक गाय सवता. तेणें सांगलें हिंगा अहेंच चलता. तेका मागीर आनी गाय सवलें. हांव सांगिना हांव सामको हा आनी तेका एक गाय सवली. तेका एक गाय सवली तो जालो पिसो आनी म्हाका मारलो. हे पळय ही कापडां आनी हें आनी हिंगा जालो. आतां पुलिसाक आमी 3 फारां कॉल केला. पुलीस हिंगा पावोंक न्यूज चॅनल पयले पावले ग्रुप बना के वो लोग लकड़ी इतना बड़ा लकड़ी आनी एक मनीस येयलो व्हडली बोडी घेवन मारपाक. तेणे तेका धांवडायले हिंगा. आतां कोणूच ना हिंगा धांवले सगळे भियोन. यो तूं आल्लो न्हू रे यो रे. कितल्यांक जालें हें. आतां अर्दे वर पळय पुलीस अजून येवंक ना. 3 फारां कॉल जाले आमचे पुलिसाचे वर. आनी हें पळय पुलिसाक सांगलें हिंगा मारामारी चालू हा यो कोणूच येवंक ना. 2 कॉल केला रेकॉर्डेड. ताच्या वयल्यान तांचे मदीं वाद निर्माण जालो आनी दुबावितान तांकां गायी सोवून तांच्या तोंडार मुठी मारल्यो. हातून ते जखमी जाले जाल्यार कागाळदाराचे मस्तीक आयिल्ली तांची घरकान्नीक लेगीत दुबावितांनी गायी सोवल्यो. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी रवी तलवार हाका अटक केली आनी ताचो वांगडी अविनाश हो फरार आसा. दुबाविताचे वेगवेगळ्या कर्मा खाला कागाळ नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. प्रॉब्लम ये है कि उसको बोला हमने कि नहीं आप सुपरवाइजर को भी बोल रहे थे कि बोले कि नहीं इतना ही चार्ज करते हैं, इतना ही चार्ज करेंगे और 50 सबसे चार्ज करेंगे. ये क्या हिसाब है? देखिए चोर डायरेक्टली बोले और पूरा सुपरवाइजर भी बोले नहीं सबसे हम लोग 50 ही चार्ज करेंगे. तो वो लोग क्या बोले कि पूरा दिन का कितना ले रहे करके? पूरा दिन का 50 और हम लोग 50 से कम किसी से लेगा ही नहीं बोलते. मैं बोले बोर्ड पे जो लिखा है वो बोर्ड नहीं मानेंगे. तो बोलते नहीं उतना ही चार्ज करते सबको पता है इतना ही चार्ज करेंगे हम लोग. बोर्ड पे जो भी लिखा बोर्ड पे क्या लिखा है? लिखा है उधर आधा दिन का 25 रुपीज पूरा दिन का 50. ये क्या हिसाब है? ये क्या चोरी का हिसाब है? और ऊपर से मारने को बोला कि आपको भी कुछ ढकला वगैरह करके गाली दे रहे थे. आ गया मेरे पति को मारने को.
स्नेहा होसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.